नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोंयांत अडकल्ल्या कामगारांची रवानगी करूंक उपजिल्लोधिकारी ऑफिसांनी लायनी रजिस्ट्रेशनाक घिट्ट्यो सोशल डिस्टन्सिंग शेळेले वास्को गोंदळ भायल्यान कामगार हाडूंक सरकाराचे नेम अटी सक्त 17 मे मेरेन गोयच्यो बॉर्डरी बंदूच कायदो दुरुस्ती वरवीं मायनिंग सुरू करूंक पीएमओचे पावणेर यत्न चीनांतल्यान भायर सरपी उद्देगांक आयपीबी वरवीं गोंयांत हाडपाचो यत्न मुख्यमंत्री उलयलो। लिकर वायन शॉपांक बावटो गोंयच्या ट्रेडरांक थाकाय मात 1500चोच स्टॉक डिस्टिलरींक जाय कच्चो म्हाल 13,000 लिकर शॉपां धंदो 70% डावन। 45 दीस जाले पेमेंट ना गोवा मालसाचे ट्युरिस्ट टॅक्सीवाले विटले। कंपनी म्हणटा पुणेचो हेडक्वार्टर्स रेड झोनात थंय ऑफिस चालू जाले काय पेमेंट। आणि पणजेचे नुस्त्या मार्केट आयतारच्यान सुरू फक्त 55 नुस्तेकारांक घेऊन मार्केट ओपन सोशल डिस्टन्सिंग गर्दी करिनासतना मार्केट फातोडेर 6 ते दनपारा 1 मेरेन उक्ते। Your safety is our priority. Protomake, technology and innovation experts from Coimbatore, manufactures in-face shields to hospitals, healthcare workers and other vendors. We also deal in other protective equipments, especially face mask along with mask strap for comfort wearing. Only ₹50 per piece, minimum quantity 1000 pieces. We promise to shield your health. To order now, call on 9975621170. गोंयांत अडकल्ल्या कामगारांची रवानगी करूंक तालुक्यांनी उपजिल्लोधिकारी ऑफिसांनी लायनी मात रजिस्ट्रेशनाक गर्दी करतल्या ह्या कामगारांक एकदाचे रजिस्टर जावपाचे हुस्क्यात सोशल डिस्टन्सिंगाचे पडून गेल्ले ना। वास्को उपजिल्लोधिकारी कचेरे कडेन जमिल्ल्यांक रेल्वे स्टेशनार धाडिल्ल्यान गोंदळ भायल्यान गोंयांत कामगार हाडटले जाल्यारूय सरकारान नेम घाल्यात। सध्या ट्रॉलरवाले कामगारांचो प्रश्न ते चल्ले तांच्या गावात। देशभर वेगवेगळ्या राज्यांनी अडकल्ल्या कामगारांक तांच्या राज्यांनी धाडपाक नोंदणी आणि खासा श्रमिक रेल्वेची व्यवस्था सरकारान केल्या। गोंयांतूय कामगारांनी उपजिल्लोधिकारी आणि बाकीच्या केंद्रांनी नोंदणी करूंक सुरू केल्या। पणजे उपजिल्लोधिकारी कचेरे कडेन व्यवस्था शिस्तबद्ध चलताली। ताळगांवां मात सोशल डिस्टन्सिंग बरगळ्ळे। आयिल्ले झुंडेक शिस्त लावपाची परिस्थितीच ना। ही आसामी बायल पणजे रजिस्ट्रेशनाक आयिल्ली तांकां थंयच्या सरकाराकडच्यान आधार पावलो। कितना दिन हुआ आपको गोवा में है? मतलब 2 साल हो गया। 2 साल। तो अभी आपको वापस जाना है असम में? तो अभी ये जो लॉकडाउन का दिन था ना, आपका कैसा गया? मतलब आपको किसी ने मदद किया? नहीं, ऐसा तो किसी ने मदद नहीं किया है। सिर्फ हम लोग का असम गवर्नमेंट से ऐसा 2000 करके हम लोग को दिया था। ऐसा दूसरा ऐसा तो कोई मदद नहीं किया। असम गवर्नमेंट से आपको यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र किया? ट्रांसफर किया 2000 करके। 2000 मतलब हर महीने का ऐसा क्या कैसे? हर महीने का तो मालूम नहीं बोला है, लेकिन 2000 दिया है। उसके बाद इतना मालूम है। हाँ वापस। आपके साथ कितने लोग हैं? मेरे साथ लोग तो बहुत लोग हैं और भी। वास्कोमात वेगळोच प्रकार। उपजिल्लोधिकारी कचेरेत गेल्ले कडेन कामगारांक थंय नोंदणी जायना म्हूण कळिल्ल्यान तांच्या मुखार मोठो प्रश्न। उपजिल्लोधिकारी कचेरेन तांकां रेल्वे स्टेशनार धाडले। They first went to that collector office to give some application, but there they have not collected application. They were directed here. That's why they have come here. रेलवे के ऑफिसर बोले कि आप लोग वहाँ पे जाइए और अभी हम बात करते हैं। कहाँ पे जाइए? यहाँ कलेक्टर ऑफिस। कलेक्टर ऑफिस। तो अपना नंबर भी उन्होंने दिया। उनका नंबर जो है 9422386625। बोले अगर वहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन करके आप मुझे बताइए और मैं फिर उनसे बात करता हूँ तुरंत फ़ोन पे। तो अब यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, बताइए सर हम लोग कहाँ जाएं? आखिर में हम लोग सिर्फ जो है हम लोगों की ये बातें हैं कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके हमारे यूपी गवर्नमेंट या जिस भी जगह से जो हैं वहाँ पे उनको भेजा जाए, बस इतना काम है। अभी यहाँ पे कहते हैं मड़गांव जाइए, ठीक है ना। मड़गांव में हम फ़ोन पे बात किए तो वहाँ एक मैम फ़ोन उठाई। उन्होंने कहा कि वास्को के जो हैं वो वहाँ पे ही जमा करेंगे, यहाँ पे क्यों जमा करेंगे? हम आपका क्यों डॉक्यूमेंट्स लेंगे? जब वहाँ के लोग नहीं ले रहे हैं तो हम क्यों लेंगे आपका डॉक्यूमेंट्स?
अब बताइए सर हम लोग क्या करें, सैकड़ों की तादाद में हम लोग परेशान हो रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। अभी ये है सर कि हम लोग का डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाए और हम लोग अपने घर तक सुरक्षित पहुँच जाए। हम लोग का जो भी मुख्यमंत्री है स्टेट का, उन मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि मेरे स्टेट का कितने आदमी कहाँ कहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको जानकारी होना चाहिए ताकि वो हम लोग को सहायता करे, कुछ व्यवस्था करे अपना स्टेट लाने का। उन लोग को अपना अपना गांव जाना था, बट मैंने बता दिया अभी नोडल ऑफिसर को भी नॉमिनेट किया हुआ है, मिस्टर प्रणीत करके फ्रॉम गोवा, एंड ही विल कॉन्टैक्ट विद द नोडल ऑफिसर ऑफ देयर ओन स्टेट, then we will decide depending upon the persons who are traveling, so we will run a train, special train, so that has to be decided by state government. So यहाँ से ट्रेन का अभी तो फिलहाल कोई नहीं, वो तो अभी तक पता नहीं ना, अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, कौन कहाँ जाने वाला है, कितना नंबर है, कौन सा डेस्टिनेशन है, वो सब पता चलने के बाद हम लोग डिसाइड। पेडण्या सरकारी कंत्राट घेतिल्ल्या एकल्यान लॉकडाऊनात कामगारांक वाऱ्यार सोडले म्हणून बोवाळ। क्या बोला, हम कहाँ से देंगे? तो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो उनकी जिम्मेदारी रहेगी, आपको कुछ तो देना चाहिए करके। तो बोलता है हम लोग नहीं देंगे। कौन है वो, नाम क्या है उसका? नारायण शेट्टी। नारायण शेट्टी, हाँ। वो किधर रहता है अभी? दोड़ामार में। और इधर आता है, आएगा करके बोला। आ जाएगा। हम लोग 21 तारीख से इधर। 21 तारीख से। और कौन सा काम? नहीं, जो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ का है, गोवा का है या बाहर का है? कॉन्ट्रैक्टर बाहर का है। बाहर का है। हाँ, आप कहाँ से हैं? हम लोग झारखंड से। झारखंड से। कितने लोग हैं? 14 लोग। और आपका खाने का बंदोबस्त कैसा किया है? बंदोबस्त नहीं किया। वो कॉन्ट्रैक्टर आया ही नहीं? आया है लेकिन कुछ दिया नहीं। अभी तक वो बोलता है घर करने की व्यवस्था नहीं करता है, हम लोग किधर जाएंगे? अच्छा, इसके बाद वो बोलता है हम भाड़ा के किधर मिलेगा। अभी बात क्या, हम लोग सामान लेके जाएंगे, तुम कहाँ भी रहेगा नहीं रहेगा, तुम लोग आप जानिए, हम किधर रहेंगे, बातचीत है। ऐसा बोलते हैं। किधर क्या करेंगे, किधर जाएंगे, कोई रखेगा इधर नहीं, गाँव का नहीं रखेंगे। तो उसने आपका जो प्रॉब्लम है ना, वो उसने सॉल्व करना चाहिए था। इसलिए आज भी बात क्या बोलेगा, आज आएंगे तो अभी तक नहीं आता है। अभी आप इधर क्या काम कर रहे हैं? अभी कुछ अभी काम नहीं है, क्या काम करे, काम तो खत्म हुआ ना। अभी इसका जमीन वो भी बोलता है कि अभी हमारा जितना अभी हुआ उसका टाइम हो गया, तुम लोग लेके जाओ, वो बोलता है। तो हम लोग ठीक था, हम लोग मजगती गोंयांत कामा खातीर कामगार हाडटले जाल्यार सरकारान वेगळी मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात। कामगारांक हाडटना कोरोना बाधित ना म्हूण लेखी दिवचे पडटले। शीम हुपून गोंयांत येतना कामगारांची कोरोना चाचणी सक्तीची केल्या। सरकारी टेस्ट करप काय खाजगी लॅबांनी ते कामगार वा कॉन्ट्रॅक्टरांनी थारावचे। टेस्टी उपरांत टेस्टीचो रिजल्ट येय मेरेन कामगार क्वॉरंटीन। टेस्ट आनी क्वॉरंटीनाचो खर्च कामगारांच्या मालकाचो। फक्त नेगेटिव्ह टेस्ट आयिल्ल्या कामगारांकूच कामाक क्लिअरन्स मेळटलो। पास फक्त कामगारांक मेळटले, तांच्या फॅमिलीक मेळचे ना म्हणून स्पष्ट केला। दर्यांतले नुस्तेमारी बंदीचो सीझन सुरू जाय मेरेन सध्या ट्रॉलरवाल्या कामगारांचो प्रश्न। गोंयांत ट्रॉलरांचे चडशे कामगार ओडिशा, बिहार, कर्नाटकाचे। ह्या हजारांनी कामगारांनी सध्या धरला घर वापसीचो रस्तो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। 17 मे मेरेन गोयच्यो बॉर्डरी प्रवासी येरादारीक बंदूच उरतल्यो। मायनिंग कायदो दुरुस्ती करून गोयचे मायनिंग सुरू जावचे म्हूण पीएमओचे पावण्यार गोंय सरकाराचे यत्न चल्ल्यात। ट्युरिझमाचेर 17 मे उपरांत सरकार कितें तरी विचार करतलो। चीनांतल्यान खुबशे उद्देग भायर सरूंक सोदतात। आयपीबी वरवीं अशे गुंतवणूकदार आनी उद्देगांक गोंयांत हाडपाचे करतले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ANI खबरां एजन्सी कडेन उलयला। गोयच्यो बॉर्डर ज्यो आसा त्यो सगळ्यो बॉर्डर सील उरतल्यो। गोंयांत कोणाकूच एंट्री दिली वयची ना। जेका कोणाक गोंयांत एंट्री करपाक जाय तांच्या खातीर आमी ताची टेस्ट केली वयतली आनी टेस्ट केल्या उपरांतूच तांकां गोंयांत एंट्री दिली वयतली। आनी मायनिंगे खातीर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, माननीय अमित शाह आनी मायन्स मिनिस्टर श्री जोशीजी हांकां आमी रिक्वेस्ट केला, स्पेशल लेटर हांवें ऑलरेडी धाडला आनी निश्चितच खात्री आसा माननीय मोदीजी देश लेवलाचेर मायन्स
आणि आयर्न ओर मायन्स, कोल मायन्स ह्या सगळ्या बाबतीत तांच्यांनी इकॉनॉमिक रिवाइव करता असताना ह्या सगळ्या गोष्टींचो विचार सुरू केला. इंडस्ट्रीच्या बाबतीत आज जगाच्या आम्ही पळयतात की चायना कडल्यान बऱ्याचशा देशांतल्यान लोक विड्रॉवल जावपाक लागला. भारत देशात येवपी सगळ्या पद्धतीच्यो बऱ्यो इंडस्ट्री हांकां आमी वेलकम करता. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान सिंगल विंडो क्लियरन्स दिवप आनी लोकांक ही मोठी इन्व्हेस्टमेंट आनी पोल्युशन मुक्त इंडस्ट्री ही गोंयांत हाडप हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न सुरू आसा. पणजे महापालिका नुस्तें मार्केट आयतारच्यान उक्तें करता. फक्त 55 नुस्तेकारांक घेवन खंय मार्केट चलतलें. सोशल डिस्टन्सिंग दवरून गर्दी करिनासतना मार्केट फांतोडेर 6 ते दनपारां 1 मेरेन उक्तें आसतलें. लिकर आनी पान शॉपां ग्रीन झोनात उक्ती जावं येता खरी, मात महापालिका पणजे पान शॉपां उक्ती करूंक दिवची ना, महापौर उदयान स्पश्ट केलां. आता सध्या तुझं म्हणायचं कापरूंक जाय तेन्ना चापोय तुम्ही ते प्रिपेअर करून धाडा. चड आसता कट करपी चड गर्दी पडटा. We have made some arrangements to start the fish sale with proper distancing and proper arrangements where people can queue up and then they can buy the essential fish items in a proper systematic manner. So there will be 2 queues and from tomorrow we have allowed first phase of these vendors to sit. So how many fish vendors are there in the market? At the moment we have allowed around 55 fish vendors to sit with Timing proper social distancing. Timing we will open the market at 6 AM and close it at 1 PM. So what about the fish cutting? Will be allowed over here? At the moment no other activity other than sale of fish will be allowed. We have done a systematic process of opening all essential commodities. We have given the vegetable vendors of the market the first priority. We have done a lot of social distancing and we have stabilized sale of vegetables by the vendors who are inside the market. Our second phase is opening of fish vendors, which we are starting tomorrow. After that we will slowly go to meats and fish cutting and other activities. As of now fish cutting is not that essential. Sale of fish is essential. People who catch fish are not being able to sell their product. We are going to start it now. ओनली 55 आम्ही 2 लाईन या तुम्ही पहिले असतले 2 लाईन चालू करतले. बॅरिकेड्स आम्ही ऑलरेडी काम चालू आसा, बॅरिकेड्स घालतले. सकाळी 6 ते 1 मार्केट चालू असतले. लोकांक आमचो रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी बेश्टी गर्दी करची न्ही. लोक कोणी नुस्तें व्हरपाक तेंच्यांनी एकटोच येवचो. एक आपले 2-3 जाणांक घेवन जावं फॅमिली घेवन हांगा येवचें न्ही. आनी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून नुस्तें खरेदी करचें. आमी नुस्तेकारांकूय सांगलां कितें करपाचें, कशें बसपाचें तें सांगलां. आनी आतां कमिशनरान सांगलां अशें सगळे आमचे इन्स्पेक्टर पुलिसूय आसतले हांगासर सगळे तांकां मॉनिटर करपाक. आनी मागता लोकां कडेन अपील करता की सगळें सिस्टमॅटीक लोकांक करचें. लोकांची सोयी खातीर केलां आनी आमची गोंयकार जी नुस्तेकारां आसलीं तांकांय पोट भरपा खातीर तांचो हें करचें. फक्त गोंयकारांक आमी आज तांकां पयलो हें दिलां, आमी प्रायोरिटी दिल्या आनी फक्त 55 लोकांक दिलां. फुडें कशें आसा तें पण फिश कटींग अलाव करतले. मागीर चिकनाचें बी मागीर आमी स्टेप बाय स्टेप आमी मागीर फुडें अलाव करतले विकपाक. सरकारान लिकर वायन शॉपां उक्ती करूंक दिल्ल्यान गोंयच्या लिकर वायन शॉपवाल्यांक मातशी थाकाय. स्टॉक फुडल्या 10-15 दिसांनी सोंपपाचो. डिस्टिलरींग कच्चो म्हाल मेळूंक मातशी कास्तीक जातली, मात जाता तसो धंदो चालू करतले म्हूण ऑल गोवा लिकर ट्रेडर असोसिएशन सांगता. गोंय सरकारान नेम थारावन खंय केंद्राचो निर्देश चालीक लावचो. 13,000 लिकर शॉपां उक्ती जातली, मात धंदो 70% डावन. Goa Liquor Traders Association, we are thankful to the Honorable Home Minister Shri Amit Bhai Shah for giving relaxations to the liquor industry in all the green zones across India. आणि हाका लागून आमकां गोंयान आतां आमची ट्रेड चालू जातली अशें इंटिमेशन आयिल्लें आसा. आमी मागता मुख्यमंत्र्या कडेन की बेगीन जो आमचो गोंयचो प्रोसिजर आसा ही बीइंग द एक्सायज मिनिस्टर तो बेगीन आमच्या फेवरान ऑर्डर काडची आनी सगळ्या एक्सायज स्टेशनान डायरेक्ट करचें की जी आमची होलसेल लायसन्सीस जी सील केल्लीं आसा शॉप्स
ती बेगीन ती सील काडची आनी आमकां आमचो धंदो चालू करपाक दिवचो गायडलायन दिला तुमकां आमकां अजून पर्यंत कांयच अश्यो गायडलायन्स येवना ताजी आमी वाट पळयता बट म्हजें जें वर्बल डिस्कशन जाल्लें आसा ऑनरेबल कमिशनर अमित सटिजा हांचे कडेन तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की वी ऑल्सो वेटिंग फॉर द इन्स्ट्रक्शन्स आनी तांकां जश्यो इन्स्ट्रक्शन्स मेळटले ते आमकां त्यो गायडलायन्स कन्वे करतले बट मिडियाच्या मार्फत अशें आमकां कळिल्लें आसा की जें सोशल डिस्टन्सींग आसा तें आमी सगळ्यांनी मेनटेन करचें पडटलें सो ह्या निमित्तान आमी एक आमचे सगळे डिलर्सांकूय अपील केलां की सोशल डिस्टन्सींग मेनटेन करचें आनी तशेंच एक्सायज रुल्स जे मोस्ट इम्पॉर्टंट आसा आयच्या दिसा एक्सायज रुल्स मेनटेन करचे कित्याक बार्रां अजून बंद आसा म्हाका दिसता रेस्टॉरंट्स बंद आसा सो रेस्टॉरंट्स बंद असल्या कारणान खुबशे अशे आमकां सीन्स मेळटले की लोक आमच्याच शॉपाच्या भायर बियरी घेवन थंय पिवपाक लागतले आनी कितें करपाक लागतले सो हें डिसिप्लीन आमी एज डिलर्स मेनटेन करचे पडटले सो आमच्या डिलर्सां कडेन आमी अपील केलां एट द सेम टायम आमी असोसिएशनाय आनी जे एक्सायज डिपार्टमेंट आसा कित्याक ऑनरेबल कमिशनर अमित सटिजा जे आसा हांच्यांनी ज्यो आमच्यो डिफिकल्टीज आसात त्यो सोडोवपाक आमकां सदांच बऱ्या प्रमाणान आनी बऱ्या हातून हेल्प केल्लो आसा सो ऑनरेबल कमिशनराचे जे कितें गायडलायन्स जाता ते आमी फॉलो करतले तशेंच आमच्या डिलर्सांक हांवें जशें म्हणलें आमी तांकां अपील केलां की सगळे रुल्स पाळचे आनी अश्यो कांयच गोश्टी करच्यो न्ही जातून सामान्य पब्लिकाक गोंयकारांक आमच्या देशाच्या सगळ्या नागरिकांक त्रास जातले तुमचे कडेन स्टॉक तितलो अवेलेबल आसा जर स्टॉकाचो एक मेजर प्रॉब्लम जावपाचो आसा अशें तरी म्हाका दिसता आफ्टर डिस्कसींग विथ वेरियस कंपनीज कित्याक जो गोंयान आतां सद्या एवेलेबल बियर आसा ही बियर म्हाका दिसता फुडल्या 10-15 दिसां भितर सोंपपाची आसा आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया Your safety is our priority. Protomake, technology and innovation experts from Coimbatore. Manufactures in-face shields to hospitals, healthcare workers and other vendors. We also deal in other protective equipments, especially face mask along with mask strap for comfort wearing. Only ₹50 per piece, minimum quantity 1000 pieces. We promise to shield your health. To order now, call on 9975621170. देड एक म्हयनो जालो पेमेंट हातार पडूं ना म्हूण गोवा मायल्साचे ट्युरिस्ट टॅक्सीवाले विटल्यात आदींच टॅक्सींचो धंदो बंद तातूंत पेमेंट पडना सरकारान फाटीक लागून टॅक्सीवाल्यांक गोवा मायल्साक जॉयन जावंक लायिल्ले आतां हे परिस्थितीत ते सरकाराचो आदार मागतात गोवा मायल्साचो पुणे हेडक्वॉर्टर्स खंय रेड झोनात सध्या बंद चालू जाले काय पेमेंट पडटलो गोवा मायल्सान चलयताले कित्याक गव्हर्मेंटान सांगलेले जॉय एक करा तुमकां सपोर्ट करतले चलोवपाक येतले म्हणून आमी कितें जालें बरें आमकां 15 दिसांनी पेमेंट मेळटाले पूण आतां सद्या कितें जालें 45 डेज जाल्यार सद्या काय पेमेंट ना आमकां येवंक ना म्हणजे आमकां ते खावपाक जेवपाचोय त्रास जाला सद्या गाडयो बंद दवरल्या ते 2 म्हयने गाडी बंदूच स्टार्ट मारपाक सुद्दां जायना आमच्या कडल्यान ते कितें फुडें करपाचें मातशें गव्हर्मेंटान ते आमकां हेल्प करपाचें आसलें मातशें एटलिस्ट बेगीन मातशें अर्दे पेमेंट जरी आमचें रिलीज जाल्यार पुरो गोवा मायल्सान आमकां एवरी टायम 15 दिसान पेमेंट येताले पूण आतां सद्या कितें जालां की आमचे 45 डेज जाले पूण आतां कोणाचेय पेमेंट येवंक ना थोड्या जाणांचे 20,000 पेंडींग आहा कोणाचे 25 आसा कोणाचे 30 आसा 45 डेज जाले आजून कोणाचे पेमेंट येवंक ना अशें जाल्यार आमकां कितें खूब प्रॉब्लम जातले आतां आमकां खावपाक सुद्दां पयशे ना कांयच करपाक पयशे ना आतां थोड्या दिसांनी स्कूल स्टार्ट जातले तेकाय पयशे ना आमकां परिस्थिती इतले हे जाल्ले आसा की आमकां आतां कांयच करूंक मेळना तर गव्हर्मेंटान आमकां सांगलेलें तुमी गोवा मायल्सान गाडी चलयात तुमकां आमी सपोर्ट करता हे करता आतां आमी सगळे गव्हर्मेंटाचें आयकलें आनी आमी सगळे जाण चलयता ते आयते कोणे न्यू गाडी घेतला त्यांचे इन्स्टॉलमेंटाचे प्रॉब्लम आसा तरी पूण आमी सगळे एडजस्ट करून चलयता पूण आतां सद्या अशें जाता की ते 45 डेज जाल्ले आसा आमचे कोणाचे 15 दिसाचे पेमेंट जे आहा अडकून उरलेले आसा अजून 15 दिसाचे पेमेंट जावंक ना ते हांव गव्हर्मेंटा लागीं इतलेंच मागता की आमचे पेमेंट मातशें रिलीज करचे फोन केल्ले आमी गोवा मायल्साच्या ऑफिसान ते पूण फोन लागना फकत एकूच फोन लागता ते म्हणटा की आमी सगळे घरान आसा आमकां वचपाक मेळना आमकां ट्रान्सफर करपाक मेळना म्हणटा सो आतां पळया सर हांव ऑनेबल सीएमाक एक रिक्वेस्ट आसा सो कालजासून आमी म्हणटा खूब त्रासान आमी आतां अजून पर्यंत 45 डेज जाली आमची गाडी ब्लॉक आसा आनी आमची गाडी एक सायडीन दवरून आतां सगळे आमचे कितें जालां गाडीचें कांय खबर ना आमी स्टार्ट देखून मारोना आनी आमची फॅमिली मॅटर देखून हितून सगळे इश्यू आसा बिकॉज ऑफ आमचे टॅक्सीचे रूल्स सगळे आसा इवन स्कूल फीज जावं ट्युशन फीज जावं आमचे वॉटेवर कितें आहा पळय प्रॉब्लम आनी आमची कितें सिच्युएशन आनी आमची कितें फुडें जावपाचें आसा सगळे टॅक्सीचेर आसा सो आमची टॅक्सी सद्या सर बंद आसा जाल्यार आमी कशें करतले कित्याक आतां आमी थोडे आमचे भाव आसा पळय ते हावज रेंटाक आसा
सो एक म्हयनो आश्वासन मेळ्ळें की बाबा तुमकां माफ. सो नेक्स्ट मंथ आमी दिवूंकूच जाय न्हू. आनी बॉर्डर जो पर्यंत बंद आसा आनी जो पर्यंत गोंयांत ट्युरिस्ट येना तो पर्यंत आमचो बिझनस ना. सो जेन्ना आमचे बॉर्डर ओपन जातले तरी आसतना आमकां बिझनस गावचो ना, कित्याक ते लोकांच्या मनान भंय आसा की बाबा कोरोना आमकां बी लागतले म्हणून. सद्या आमचो गोवा ग्रीन झोन आसा, सो आमी हॅप्पी आसा, बट लोकांचे डॉटफूल आसा पळय. आतां मोस्टली सावथ आनी नॉर्थसूनूच ट्युरिस्ट येता गोंयान. सो आमचो वॉट एवर धंदो आसा पळय टॅक्सीचो तो फूल धंदो ट्युरिस्ट डिपेंड आसा. सो आमचे खातीर मातसो सर चिंतपाचो आनी आमचे खूब पाव तरासन आसा, कितें तरी आमचे खातीर एक फुडें स्टेप घेवचो. आमी खूब मनासून आतां एक रिक्वेस्ट घेवन सगळे आमचे स्टाफ आमचे कितले आहा पळय सगळे ड्रायव्हर्स हिंगा आयलेले आसा. सो तेंच्या खातीर सर आमचें एक आश्वासन दिवचें तुमी आनी कितें तरी आमकां हेल्प दिवचें, कितें तरी हेल्प दिवचें. कित्याक इशू कितें तो पळोवंक आमी गोवा मायल्साच्या मॅनेजमेंटा कडेन उलयले. तांचो हेडक्वॉर्टर्स खंय रेड झोनान आडकला. तांणी माहिती दिल्या त्या प्रमाण गोवा मायल्साचें पुणे ऑफिस रेड झोनान. ऑफिस सध्या बंद आसा, थंयसावन वेव्हार जायना. टीम ऑफिसान येतकच पेंडींग पेमेंट जातलो आनी कंपनी TDS डिडक्शनाचेरूय काम करताली म्हूण गोवा मायल्साच्या मॅनेजमेंटान प्रुडंटाक कळयला. ब्युरो इनपुटा बरोबर विक्रम नाईक प्रुडंटा खातीर. तारवटींक फुकट क्वॉरंटीन फॅसिलिटी दिवची म्हूण कुडतरेचो आमदार अलेक्साची मागणी. तारवटींक खंय हॉटेल लॉबीचे दबावान वगीच पयशे भायर काडूंक लावचे न्ही, सरकारी खर्चान तांची वेवस्था करची म्हूण अलेक्स मुख्यमंत्र्याक सांगता. कर्णिका बोटीर 100 गोंयकार आडकल्यात, तांचो विशय तडीक लावचो. मुख्यमंत्र्याक खंय काय लोक चुकीचो सल्लो दितात. क्वॉरंटायनाची तूं उलयलो, क्वॉरंटायन म्हणलो हांवें केन्ना म्हणलो ना म्हणलो की पयशे घेवचे म्हण. हांव चीफ मिनिस्टर सांगूंक सोदिना, तूं कंटिन्युअसली सांगत आहा की क्वॉरंटायन म्हणटे पेड करया म्हण. केन्ना म्हणलो ना तुवें फ्री करया म्हण. तूं म्हणटा आतां एजंट जर तर पयशे दिता जाल्यार आपण कित्याक घेचना म्हण. तूं चीफ मिनिस्टर गोंयचो, तुवें ब्रॉड स्पॅक्ट्रम चोवपा जाय. त्या भुरग्यांक त्रास जातले क्वॉरंटायन पयशे घेवन काय कितें तें तुवें पयलें चिंतपा जाय. आनी तूं जर तर म्हणटा ते पयशे दिवपाक जाल्यार 5 दीस जाले कानिका बोट आहा, तितून ऑलमोस्ट 100 पीपल आहाय. कितें जालें बाबा तें कित्याक देंवयना तूं? कितें प्रॉब्लम तुगेलें? तेही क्वॉरंटायन फारीक करपाक सोदताय. तेंगे एजंट क्वॉरंटायन तेणी तुका 2 लेटर बरयले, तेणी तुका ईमेल धाडला, तुवें रिप्लाय केलो ना ताका. मातशें रिप्लाय कर त्यो. ओपन युअर बुक्स, लेट देम शो यू द ईमेल्स. आनी हांव दिता तुका कॉफी. ते भायर रडटाय थिंगा कर्नाटकाचे आनी महाराष्ट्राचे ते बोटीचे गोंय येना म्हणटाय कित्याक तूं क्वॉरंटायन पयशे घेवपाक सोदीत म्हूण. म्हणजे मागणी तुका चीफ मिनिस्टराक, दिसो मिस्टेक करनाका ना, कोण कोणाक आयक नाका. आमी कितें सांगताय तें सारकें सांगताय तुका. ऑपोजिशन म्हणटाय मग हॉटेलांक आमी वचोन मेळया म्हण तांकां. आमी कित्याक तेंचे पयलीं वयचें काय म्हण हॉटेल ओनरा कडेन आमी कित्याक वयचें आनी तांकां कित्याक मागोवचें. चीफ मिनिस्टर सांगूंक सोदी तुका, आमी पॉलिटिशियन, आमी लोकां पयलीं वोट मागपाक वयताय, आमी लोकां लागून कितें करपा जाय. हांव ताका लागून सांगत आहा तुका, आमी हॉटेल ओनरांक रिक्वेस्ट करया म्हण. आनी रिक्वेस्ट कित्याक करपा जाय चीफ मिनिस्टर? तुमी सगळीं हॉटेलां GTCC सगळीं लिंकिलीं. तूं नालो चीफ मिनिस्टर, मनोहर पर्रीकराच्या टायमाचेर सगळीं हॉटेल लिंकिलीं. कोण विंकिली तें फायंड आवट कर. हाजी बिके परिस्थिती पावल्या, गव्हर्मेंटाक हॉटेल नाय क्वॉरंटायन करपाक. कित्याक सगळीं लिंकिलीं म्हूण प्रायवेट प्लेयरांक चडल्या पयशांक. तुका पावर आहा अंडर द पॅन्डेमिक एक्ट, हेल्थ एक्ट इनवोक केला आहा तुवें. यू कॅन रेक्विजिशन एनीथींग. गव्हर्मेंट हेज गॉट द पावर्स टू रेक्विजिशन. यूज युअर पावर्स. डोंट बी द स्लेव्स ऑफ द hoteliers and don't be the slaves of everybody. ऑर्किड फुलांचे पीक काडपी गोंयच्या फुलांच्या मळेकारांकूय कोरोनाचो मार बसला. सुरवातीक एजंटान लुटले, उपरांत बँकांचे हप्ते गळ्यात पडले. हे मळेकार सरकाराचो आदार आणि स्वताचे मेहनतीन तकली वयर काडटाले. मात कोरोना लॉकडाऊनाचो मार बसलो आणि वयर सरपा म्हणल्यार धंदो परत बसलो. बँक फाटल्यान लागल्या, मुख्यमंत्र्याक परत फिर्याद. पुरू पावसात वादळान पॉली हावजाचे मोठे लुकसाण जाल्ले. त्यो फायली सरकारा कडेन धुल्ल खातात. तातूंतय खंय मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें. आयज तुमी पळयता हांगा हें जें फूल सगळें फुलांचें पिड्ड्यार जाल्लें आहा, तेजे लागून हांगा आतां कीड आनी किडीन सद्या अटॅक केलेलोच आसा. 3 म्हयन्याक मार्केटींग भरपूर आसा, लग्न आसता कोणाचें, बाकी कसले पार्टी आसा, खंयचे फंक्शन आसा, पूण तें सगळें बंद जाल्ले कारणान आमकां लॉस भरपूर जाल्ले आसा. आनी आमकां बँक फाटीं लागतात. इन्स्टॉलमेंट आमी हेजो मुखार भरप कसो हें आमकां हें समजना. आनी तशेंच आमगेले हे पोलिया जावं वयर हें आसलें पळय तें
फाटल्या दिसा गेल्या त्या वर्साक पावसान आमगे सगळी कापेत गेल्ल्यो तेन्ना त्यो मारपाक आमी त्यो फायल्यो आमगे डिपार्टमेंटान दिल्ली आसा त्योय चवकशी आमकां मातशी सरकारान जातल्यो बीन करच्यो आनी आमकां हे बँके कडेच्यान जे पळय हें येता की आमकां ते इन्स्टॉलमेंटाक ते मातशें आमकां सरकारान हेल्प करचो. डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां ज्या प्रमाणे आमकां सवलत दिल्ली तशेंच हेय फुडें जे आमचे जे लोन आसा ते आमकां हें करतले जाल्यार आयज आमची परिस्थिती खूब बिकट आसा. तेका लागून हांव मागणी करता माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की आमकां परत एकदां तांणी हितून लक्ष घालून ह्या शेतकरी जे आसा आमी सांग्यारच ना बाकी कडेन काणकोण आसतले केपें मतदारसंघां आसतले तेन्ना हांव परत एकदां माननीय मंत्र्या लागीं मागता की तांणी परत एकदां लक्ष घालून आमकां हितूंतल्यान भायर काडचें. आनी विकपाक कित्या खातीर मेळना तर हो कोरोना व्हायरस जो आसा ह्या व्हायरसा खातीर आयज गोंय भायर ते वचपाक शकना. आयज हें पीक जें आसा हें गोंय भायर जे आख्ख्या आमच्या भारतभर सगळ्या खूब कडेन ते म्हणजे पावयताले. गोंयांत 30 वयर ऑर्कीड फार्मर आसात. तांचे परिस्थितीत सरकारान लक्ष घालचें म्हूण सांगेचो आदलो आमदार मागता. गोंयान भितर साधारण म्हाका दिसता 31-32 शेतकरी आसात संपूर्ण आनी चड मोठे म्हणजे ह्या म्हज्या म्हणजे आमच्या सांगे मतदारसंघाक साधारण 10 शेतकरी आसात. ह्या सगळ्या बाकीच्या सगळ्या भागांतल्या हे शेतकऱ्यांची ही व्यथा आसा ती सरकारान जाणून घेवची. तरणाटे जे सुशिक्षीत तरणाटे आसात जांकां म्हणजे नोकरी नाशिल्ल्यो वा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट केल्लो आनी मोठ्या उमेदीन तांणी केल्लो हें जगोवपा खातीर सरकारान कितें तरी हो रिलीफ तांकां दिवचो. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.